नमस्कार योकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. मूड ऑफ द स्टेट सर्वेत मुख्यमंत्री म्हणून टॉप 3 प्रमोद सावंत, दिगंबर कामत, मनोज परब 60% सरकाराच्या कामगिरीचेर सातिस्वेद, मात 64% जाय सरकारात बदल. गोय राजभवन माहिती हक्क कायद्याखाला हाडूंक आपली तयारी आसा. राज्यपालाची इतिहासीक घोषणा. लोक सर्वश्रेष्ठ डॉक्युमेंट दिवंक हरकत ना अशें विधान. धर्मांतर शक्ती गोयात प्रवेश करत आसा म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. रायबंदरा चर्च हॉलाचे उक्तावण. गोयान आदले भशेनूच एक्साराचे संबंध दवरुया, मुख्यमंत्र्याचो उलो. सरकाराची स्वयंपूर्ण मोहीम. नेटान 101 पंचायतींनी धाडली प्रोजेक्ट प्रपोजलां. राना हक्क आनी आदिवासींचे प्रश्न सोडोवपाक खासा ग्रामसभा. आदलो बॉक्सिंग चॅम्पियन कोच लॅनी द गामा. भारताचो आदलो फुटबॉलर डेन्झिल फ्रँकोची तृणमूल काँग्रेसीत एंट्री. ॲडव्होकेट यतीश नायक म्हणटा बीजेपीक भायर मारतले जाल्यार जाय तृणमूलच. आनी काँग्रेस फुटपाचे सत्र सुरू. लुइजिना उपरांत आता आमदार रेजिनाल्ड काँग्रेस सोडपाची शक्यताय. सोमारा आपात करूंक शकता प्रवेश. दिनेश गुंडूराव म्हणटा ही अफवा. रेजिनाल्डाचे नो कमेंट्स. वेंचणूक लागीं पावल्या आनी लोकांचो मूड कितें आसा तें पळोवंक प्रुडंट मिडियान मूड ऑफ द स्टेट पळोवंक सर्वे केलो. 25% लोकांक मुख्यमंत्री म्हण प्रमोद सावंत जाय. 18% लोकांक दिगंबर कामत जाल्यार अजापाची गजाल म्हळ्यार 12% लोकांक आरजीचो फुडारी मनोज परब मुख्यमंत्री म्हण जाय. 60% लोक सरकाराच्या कामगिरीचेर सातिस्वेद, मात 64% लोकांक सरकारात बदल जाय. मूड ऑफ स्टेटीचो हो खासा रिपोर्ट. कितें आहा गोंयकारांचो पर्स्पेक्टीव ऑन 2 सिंपल येट व्हेरी सिग्निफिकंट क्वेश्चन. आनी पयलो प्रश्न जो आसा इज अबाउट द परफॉर्मन्स ऑफ द गव्हर्मेंट, की गोंयकार ह्या सरकाराच्या परफॉर्मन्सा विशीं कितें म्हणटा तो ग्राफ पळोवया आनीक आमी मुखार या. सगळ्यात पयलीं जो ग्राफ दिसता दिस इज द थिंग परफॉर्मन्स ऑफ द गव्हर्मेंट. गुड इज 46.9%, व्हेरी गुड इज 13.1%, bad is 29.1%, worst is 10.4% आणि NA is 0.4%. कितल्या लोकांक सरकारा भितर बदल जाय? हाऊ मेनी पीपल वॉन्ट चेंज इन गव्हर्मेंट? शुड देर बी अ चेंज इन द करंट गव्हर्मेंट? 64% people say yes, 35% people say no and 1% people still undecided. First data point is regarding are they happy, and where almost more than 60% of the people are saying that they are happy with the performance of the government. But तेच figure जे आसा ते how many of you want change in government म्हणून विचारता आमी तेन्ना ते figure उलटी जाता. कित्या खातीर? How do you look at both these data points? There is always this possibility that a person might feel that in a given situation, what the government has done is probably okay and perfect, and therefore they are happy. But that does not mean that they would want to go back and have the same people in the government again. People want to see that government changing. That means there is a strong anti-incumbency factor. या सरकाराक anti-incumbency चे ग्रहण सरकाराक लागला. Which probably means he's satisfied, but he wants greater satisfaction. I mean, otherwise, see, I will not agree that it is a matter of change of government of the same party. परफॉर्मन्स सरकाराचे जेन्ना कोणाक विचारलें जाल्यार नॉर्मली एक कॉमन मॅन जो आसा तो सत्ताधारी पक्षाक दुखोवपाक प्रयत्न करचो ना. इन द सेम ब्रेथ मागीर सेकंड जो प्रश्न येता तुमकां हो सरकार फुडें जाय तेन्ना खरें भितरले अंतस्करणांतल्यान जें हें आसा तें भायर सरता. For 13% very good आणि
46% जर गुड म्हणटा, आय थिंक दिस इज समथिंग विच इज कमेंडेबल. Which are the top 5 issues? To put it in a very, to unjumble the data, what are the top 5 issues? The top 5 issues are development, unemployment, rising prices, corruption, and COVID handling. The top 5 non-issues are private forests, CZMP, defections, communalism, and coal. This data very accurately reflects my opinion of the people of Goa. म्हणजे गोंयाक कितें जाय तें म्हाका पडिल्लें ना, आमकां कितें जाय तें म्हाका पडिल्लें ना, म्हाका कसो फायदो जातलो, म्हजो कसो बेनिफीट जातलो, म्हाका घरांत कितें हांव व्हरतलो ताचेर लोकांचें लक्ष आसा. आनी म्हाका दिसता की जर आज ह्या सोशल इश्यूवांचेर जर आमी चिंतिना आनी इफ दे आर फावंड टू बी लिस्ट इम्पॉर्टंट जाल्यार फुडार बरो ना, इतलेंच म्हाका सांगपाचें आहा. आय थिंक गोंयची जी पब्लीक आसा ती सुजाण आसा. Who oppose this government effectively? And this is a very interesting graph. तुमकां पळयतकीर भयंकर कोफुसांव दिसतलें, पण तशें ना. तो ओपोजिशन म्हणून जो दबाव, जो दबदबो काँग्रेसान दवरपाक जाय आशिल्लो तो ताणें दवरला. आपाचो जसो रँक आनी फायल जसो वाडटा आनी आपाचो जसो विरोधाचो आवाज जसो वाडटा तो मातसो काँग्रेसाक खंय तरी डॅमेजींग जावंक शकता. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स डेसिमिनेट जाल्ले भशेन दिसता ह्या सर्वे भितर. गोवा फॉरवर्डाचो आवाज दाबल्या भशेन दिसता आनी काँग्रेस इन स्पायट ऑफ रेड्युसिंग इज स्ट्रेंथ काँग्रेसाचो आवाज अजुनूय लोकांक भावता. As against this RG and ECOT, Goinso ECOT, they are not political parties as of now. So they are just organizations or societies. So I don't think people would take much note of them. आता लोक म्हणटा ते भशेन काँग्रेसीन इफेक्टीव ऑपोजिशन दिल्लें आसा आनी इश्यूज रेज केल्ले आसा, म्हणून बरें आसा की इन फ्युचर एटलिस्ट दीस पीपल हॅव टेकन नोट ऑफ द कायंड ऑफ ऑपोजिशन दे हॅव ऑफर्ड आनी फुडाराक बरें आसा काँग्रेसीक. As far as the parties like Goa Forward is concerned or MGP is concerned, म्हाका दिसता आज तांचे जे क्रिटिसिझम जाला ते कोंकणीन आमी जाका कोल्याक द्राक्षां आंबट म्हणटात तशें जाल्लें आसा. Who will be the chief minister? And if we can have that graph on screen, की लोकांक फुडलो मुख्यमंत्री कोण जातलो असो दिसता. This is very important. Dr. Pramod Sawant is on number 1, 25%. Digambar Kamath is on number 2, 18%. Third is a big surprise. Manoj Parab on 12%. Shripad Naik on 8%. No opinion is on 7%. Rahul Mamre 5%. Others 5%, and then it goes on. Vishwajit Rane, Vijay Sardesai, we are below 5%. Margins are very, very thin, and he is just about 25% of people's choice today. Which simply means that in the next 6 months, if there is some sort of a magic that opposition is able to create, you might probably just see a result that's unexpected. म्हाका जाल्यार दिसता प्रमोद सावंत has lost a good opportunity. Constant U-turns on different issues, not having a good advisory team to guide him. I see the Trinamool Congress forming government in Goa. I expect the next elections to be fought between the BJP and the Trinamool Congress. ओवरऑल जे आमी पयलीं सुरवातेक सांगला की 64% लोक चेंज इन गव्हर्नमेंट जाय म्हणटा तेन्ना That correlates with this. Yes, that correlates with this. Today, BJP is the only party that in a position to form a stable government. At the same time, BJP is the only party that has clear leadership both at the level of party and government. डेटा जसो आयला तसो आमी तुमचे मुखार दवरला. ह्या खेपेकी तेच केला. आय थिंक एवरीबडी हू इज इन अ 50-50 कॅटेगरी किंवा अनसेफ कॅटेगरी, म्हाका दिसता तांचे कडेन वेळय आसा आपलो परफॉर्मन्स सुदारपा खातीर आनीक आत्मचिंतन करपा खातीर. सो हाऊ मेनी पॉझिटिव्स यू टेक आउट ऑफ दीस सर्वे, हाऊ मेनी पॉझिटिव्स यू टेक आउट ऑफ दीस मूड ऑफ द स्टेट इज अप टू यू. काय संवेदनशील मुद्दे सोडल्यार राजभवनाक आरटीआय कायद्याखाला हाडपाचो यत्न करतलो म्हण गोयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लेचे वक्तव्य. राज्यपालान प्रुडंटाच्या 15व्या वर्धापन दिसाच्या सुवाळ्यात ही घोषणा केली. गोयच्या जनतेक राजभवनाच्या कामकाज आणि खर्चाविशीं पासून जाणपाचो अधिकार आसा. ट्रान्सपरन्सी महत्वाची म्हण राज्यपाल उलयलो. गोयच्या मुख्य म्हायती आयुक्ताने राज्यपालाच्या कचेरेन आरटीआय खाला म्हायती दिना म्हण कागाळ घेवपाक मान्यताय दिल्या. प्रुडंटाच्या 15व्या वर्धापन दिसा राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय प्रुडंट मिडियाच्या ऑफिसात पावलो. प्रुडंटाकडेन संवाद करतना राज्यपालान राजभवनाक काय निर्बंधा सयत आरटीआय खाला हाडपाची घोषणा केली. Our country should try to highlight that points and try our level best to achieve that goal. For that purpose, transparency is required.
First time I would like to say one aspect regarding our Raj Bhavan, and I have not stated to any press people so far. The accountability of the Raj Bhavan governor. Can an ordinary citizen has got the right to inquire about the activities of the governor, Raj Bhavan, its fund, its activities, its decisions? Goa so far fighting against that. Even while I go through the records, I found that certain cases are even in the Supreme Court. As a governor, but at the same time, my personal opinion, so technicalities are there, case is pending, so I don't want to declare a final thing. But as a governor, I am prepared to accept the supremacy of the people, citizens, and as far as Raj Bhavan is concerned, I am prepared to give all the details in the Raj Bhavan, including financial aspect, to the ordinary citizens. I am giving as a guarantee for that. His Excellency just now confirmed that he is ready to bring Raj Bhavan into the ambit of Right to Information Act. धर्मांतर शक्ती गोंयांत प्रवेश करीत आसा. गोंय सोडून भायल्या चडशा राज्यांनी जात आनी धर्माचेर झगडी जाल्यात. गोंयांत सदांच एकचार सांबाळून दवरला म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. रायबंदरा चर्च हॉलाच्या उक्तावण वेळार मुख्यमंत्र्यान गोंयांत जात पात पळयनासतना आदल्या भाशेनच बरे संबंध दवरुया म्हण उलो मारलो. बाकीच्या वेगवेगळ्या राज्यांनी सगळ्यांच्या मदीं जातीच्या बेसिसाचेर आनी धर्माच्या बेसिसाचेर सातत्यान तंटे जाले, सातत्यान झगडी जाल्या. बट गोंयकारांनी स्पेशली मागीर हिंदू आसतलो, कॅथलीक आसतलो, मुस्लीम आसतलो, हांच्या मदीं केन्नाच भेदभाव करूंक ना. आमी म्हणटा की एकचारान आमी सगळे जाण रावल्या. जावं ती चवथ, जावं ती क्रिसमस, जावं ते ईद, आमी सगळे जाण एकामेका कडेन गेल्या आनी सातत्यान एकामेका कडेन रिलेशन दवरल्या. हांवें मुद्दामून सांगलां, आयच्या घडीचेर ह्या 2 ऑक्टोबराक गोंयकारांक हेची याद करपाची गरज आसा. धर्मांत शक्ती गोंयांत एंट्री करीत आसा. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी म्हणजे गोंयकारांचो एकवट टिकोवन दवरपा खातीर सातत्यान आमी आमच्या मदलो प्रेम, आमच्या मदले संबंध हे एकचारान टिकोवन दवरपा खातीर सातत्यान मेंटेन करपाची गोंयकारांक गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. गोयच्या राना हक्क आणि ट्रायबल हक्क प्रश्न सोडवपा खातीर खासा ग्रामसभा आणि स्वयंपूर्ण ग्रामसभा दवरतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची स्वयंपूर्ण मित्रांकडेन खासा चर्चा जाली. आता मेरेन खंय सुमार 1492 ॲक्टिव्हिटीज नोंद केल्यात. स्वयंपूर्ण गोयच्या मोहिमेक नेट आयला. 101 पंचायतींनी प्रोजेक्टांची प्रपोजलाय धाडल्यात. 1492 activities
म्हणजे जश्यो एग्रीकल्चरचे एक्टिविटीज तुम्ही किसान कार्ड दिवपाचे केले आसतात, फिशरीचे एक्टिविटीज, डेरीच्यो एक्टिविटी ज्यांच्यानी म्हणजे पोल्ट्री चालू केली, कोणीतरी नवीन डेरी चालू केली, कोणीतरी हँडीक्राफ्टच्यो एक 1492 म्हणजे हितूंतल्यान सगळ्यात लिडिंग तालुका जर पळयत रिपोर्टिंगाच्या प्रमाणे जाल्यार बार्देस आसा, ताज्या उपरांत धारबांदोडा आसा, मागीर पेडणे आसा, दिवचल आसा, तिसवाडी, फोंड्या आनी सत्तरी आहा. ताज्या उपरांत इंडिव्हिज्युअली पार्टिसिपेट जाल्ले लोक 10,000 जवळपास 144 लोक हे इंडिव्हिज्युअल बेनिफिट्स जेका म्हणजे इंडिव्हिज्युअल बेनिफिट आतापर्यंत जवळपास 90 ते 100 ग्रामपंचायतींनी धाडला. उरलेल्या 91 ग्रामपंचायतींनी उरला, त्याच्या भायर 14 म्युनिसिपालिटींनी उरला. तेंच्यांनी तेंचो 50 lakhs आनी 1 crore हाज्या खातीर आपलो प्रोजेक्ट जो आसा हो बेगिनात बेगीन धाडचो आनी फुडल्या एक केन्ना तरी फुडलो शेनवार किंवा आयतार हे एकाच दिसात सगळ्या ग्रामपंचायतींनी स्वयंपूर्ण ग्रामसभा जावच्यो. ट्रायबल रायट्स, फॉरेस्ट रायट्स ज्या ज्या ग्रामसभांनी आसा, ग्रामपंचायतींनी आसा, तेतूनय बी आमी एक ग्रामसभा ही फॉरेस्ट रायट्स हांच्या खातीर थंयसर एक वेगळी ग्रामसभा जातली. एकाच दिसा सगळ्या ग्रामपंचायतीन पेंडींग आशिल्ल्यो केसीस क्लियर करच्यो म्हणून ती ग्रामसभा आमी घेवपाची थारायला. थंय मेळटलो. इन फ्युचर गोवा एटरेट 60 हाज्या सकयल आमी यूथ पार्लमेंट घेवपाचें आसा, आमी वुमन पार्लमेंट घेवपाचें आसा, आमी पंचायत पार्लमेंट स्पेशली पंचायत लोकल लिडर्स हांच्या खातीर घेवपाचें आसा. आदलो बॉक्सिंग चॅम्पियन कोच लॅनी दी गामा आणि भारताच्या फुटबॉल टीमीचो आदलो डिफेंडर डेन्झिल फ्रँकोन तृणमूल काँग्रेसीत प्रवेश केलो. साळगांवां जाल्ल्या कार्यावळीत यतीश नायकान विजन तृणमूल स्पश्ट केले. गोंय साल्वार करतलो जाल्यार बीजेपीक भायर मारतले जाल्यार खंय तृणमूल काँग्रेस होच पर्याय. आमचे गोंय राखपाक, आमचो देश राखपाक आणि बीजेपी भायरावपाक एकूच मार्ग आसा जो सक्सीड जावंक शकता आणि आमी कार्य एकठांय केल्यार सक्सीड जातले, तो तृणमूल काँग्रेस. ती ममता बॅनर्जी ती दीदी वाणो घालून भोंवता पण शी इज अ फायर ब्रँड. She does not get scared of anyone. You see her. You all must have seen her at last elections in Bengal. Mamtaji is given chance. I'm first footballer. I can say about football there. Others thing here. But last not in the list, this BJP party finished everything. They divided our country. We are not bothered. We are throwing out. You support us. You support us. You support us. To give back to the people of my state and my constituency, I would start my first meeting in my compound, in my home. And I don't think I am scared of anyone. काँग्रेसीचो कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आपाच्या वाटेर. रेजिनाल्डाच्या लागींच्या मनशांकडच्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाण रेजिनाल्डान आम आदमी पार्टीत वचपाचो निर्णय घेतला. सोमारा तो आपांत प्रवेश करतलो म्हण सुत्रां सांगतात. खबर पातळटाच काँग्रेसीच्या दिनेश गुंडूरावान आलेक्सा कडेन मिटींग केली. तो म्हणटा आलेक्स वता ही अफवा. रेजिनाल्डाक विचारल्यार ताणें नो कमेंट्स म्हण उलोवपाक न्हयकार दिलो. गोंयांत लुईझियानान काँग्रेसीक धपको दिलो उपरांत आनीक एक मोठ्या धपक्याची शक्यता. काँग्रेसींतल्यान पयलीं विश्वजीत उपरांत सुभाष आनी सोपटे भायर सरले. त्या उपरांत 10 आमदारांनी काँग्रेसीक टाटा बाय बाय केले. लुईझियानान पार्टीचे काय धड ना म्हूण TMCची वाट धरली. आतां नांव येता रेजिनाल्डाचे. वर्सभरा उपरांत आम आदमी पार्टीक तांकां जाय तसो फुडारी मेळटा. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान आपात वचपाचो निर्णय घेतला. सोमारा तो आपात प्रवेश करतलो म्हूण सुत्रां सांगतात. सेव्ह गोवा पार्टींतल्यान आमदार जाल्लो रेजिनाल्ड आपल्या पयल्याच टर्मात काँग्रेसींत गेलो. मागीर काँग्रेसीचेर 2 वेंचणुकोय जिखलो. 3 टर्म आमदार जाल्लो रेजिनाल्ड फाटलीं 2 वर्सां रेजिनाल्डाच्या आपल्याच काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांबरोबर बरे नासले. रेजिनाल्ड पार्टीच्या कामा बद्दल उघड मिडिया कडेन उलयतालो. काँग्रेसीक खावटे पडटा ते पळोवन काँग्रेसीचो फुडारी दिनेश गुंडूरावान बेगीन आलेक्सा वांगडा मिटींग घेतली. तो म्हणटा आलेक्स आपा विशीं खंय फक्त अफवा पातळ्ळ्यात. See, Goa is filled with rumors. That is, a lot of rumors are being spread by people who want to create more confusion. So I don't think I should be responding to all kinds of wild rumors. So he's not joining us, or? No, he only has given a statement. Didn't he give a statement? I think yesterday or day before. Okay. He himself has clarified. I think you should go ask him
every rumor we cannot respond. And see, Congress party is a party with grassroots workers, grassroots leaders. We've got in every constituency good leaders, good karyakartas. We are organizing the blocks, and we are confident. We will go to the people. So we will all go together and we'll go with strength and unity, and we'll fight this election on a plank where Goa needs strong government, stable government, and only Congress can deliver. हाचेर प्रुडंटान रेजिनाल्डाक विचारल्यार ताणें नो कमेंट म्हणून उलोवपाचें टाळ्ळें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्रीची जयंती गोयभर दबाज्यान जाली. गांधीजीची 152वी जयंती पोन्न्या गोंया गांधीजीच्या पुतळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी हार घालून सरकारा वतीन आर्गां ओंपली. आदलो प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रीची जयंती त्या निमतान पोन्न्या गोंया पंचायत सभाघरांत जाल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यान शास्त्रीजीक आर्गां ओंपली. पणजे काँग्रेस हाऊसांतय गांधी जयंती जाली. राजभवनाचेरय राज्यपाल PS पिल्लेन गांधी जयंती मनयली. सत्य, अहिंसा आणि त्याचबरोबर सर्व धर्म समभावता हाचे सातत्याचे प्रतीक म्हणजे महात्मा गांधीजींनी जे विचार दिल्ले तेच विचार अजूनही बी आताचे सरकार सगळ्या लोकांमध्ये व्हरपा खातीर आमचे भौमानिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सगळ्या सातत्यात वावुरताना आमी पळयता. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन आणि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आम्ही परत ग्राम स्वराज्य, सुस्वराज्य आणि त्याचबरोबर म्हणजे ताका जोडून आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय. ज्या महात्मा गांधीन ह्या देशाक स्वातंत्र्य दिवपा खातीर लढो दिलो इतलेंच न्ही जाल्यार म्हाका दिसता अख्ख्या जगांतलें अहिंसक पद्दतीन मेळयल्लें स्वातंत्र्य हें एकमेव स्वातंत्र्य. गांधीचे व्हॅल्यूज आसा जे अहिंसा ताणें इंडियेकूच न्ही जगाक दिली. तो व्हॅल्यू सगळे जाण जपतात. त्याच प्रमाणे इनइक्वलिटीचेर मात करपाक, इनजस्टीस आसा ताजेर मात करपाक गांधीजींक खूब आवडलो. सो मागीर हांवें 14 फायनान्सान जे पयशे आमचे कडेन आसले जे पयशे फाटल्या टर्मांसून पयशे उरलेले हांगासर कारण कमीत कमी म्हाका दिसता 1 कोटीच्या वयर पयशे हांगा आसले जे फाटल्या पंचायतीन जेन्ना आसले जेन्ना ते यूज करूंकच नासले पयशे. काँग्रेस पक्ष आणि महात्मा गांधी लागून आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी तें स्वातंत्र्य आमी आयज बरे आनंदान आमी हें स्वातंत्र्य आमी भोगतात. गोयच्या रस्त्यांचेर इतली फोणकुलां आसात. झाडां लावपाक सरकारान व्यवस्था केल्या काय कितें म्हण काँग्रेस फुडारी मेघश्याम रावताचो प्रश्न. गांधी जयंती निमतान ताणें दिवचले फोणकुलांनी बसून सरकार आनी PWDचो निशेध केलो. रस्तो आडायलो. निमणे ताका पुलिसांनी ताब्यांत घेवन सांजे उसरां सोडलो. आयज आमी हांगा पारार पुलार आसा. गेली कित्येक वर्सां जर पारार जर तुमी पुलार पळयल्ले जाल्यार अशेच खड्डे आसता. आणि आमी गेल्या वर्सा हो इश्यू केल्लो, ह्या 1-1.5 म्हयन्या पयलीं इश्यू केल्लो. सरकाराक सांगलेलें बाबा हांगा कितलेशे लोक पडले, कितल्याशा लोकांचे हात पाय मोडले. आमी वॉर्निंगूय दिल्ली की जाता तितले बेगीन तुमी जायना, तुमच्यान जायना जाल्यार आमकां सांगा आमी करता म्हण. पण अजूनय तेचेर कांयच हे प्रशासनान म्हण PWDन म्हण गंभीर्यान असो विचारपूस केली ना. तेन्ना आयज त्या सरकाराक आनी गोंयच्या लोकांक आयज जितले खड्डे पडल्या ह्या सरकाराक आयज आमी स्लोगन दिता की आयज प्लांट सगळे जे खड्डे ह्या सरकारान करून दिल्ले आसा ती झाडां लावपाक, प्लांटेशन करपाक आमचे रोड गोंयचे सज्ज आसा अशें हांव सांगता ह्या सरकाराक. आनी आयज आमी ह्या खड्ड्यांनी बसतले आनी हे आमचो एक अहिंसेच्या मार्गान एक आंदोलन आसा. आनी हे जर 24 तासां पयलीं जर हे रस्त्याचे खड्डे जे आसा हे जर हेंच्यांनी उजोवंक ना जाल्यार हेचेर फुडें आमी तीव्र आंदोलन करतले. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.